आयताराच्या मिसाची वाचपां. क्रिस्ता येण्याच्या काळाचो दुसरो आयतार. बी वो दुसऱ्या वर्साक. पयलें वाचप. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. अवेसवो 40 वोळी 1 ते 5 आनी 9 ते 11. मोजे पोरजेक बुजबण दियात, तिका बुजबण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलोयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकांचे फारीकपण जालें. सगल्या तिच्या खोटेपणांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट कास तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता. ओरोण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. ओरोण्यांतल्यान देवाक एक नीत राजमारोग करून दवरात. सगलीं फालकीं बरोवन येवन दी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडून दी. सगलीं उंच कोडपां सपाट जमीन जावं दी आनी सगल्या लांब लांब दोंगराचें मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशाकुलाक ती दिसतली. कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुसल्याक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या थाळ्यान बोब मार. भिरांती विणें बोब मार. जुदाच्या नोगरांक सांग, ओ पळय तुजो देव. पळय सर्वेस्पर आपले पोदवेन येता. आपल्या बोळान सगलें तो आपल्या ताब्यान करता. जोयताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जोयताची सगलीं चिणी ताचे फुड्यान वेतात. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या हिंडाक चोरयता. आपल्या हातांनी मेंढरुल्यांक उखलता. तांकां आपले खांकेंक मारून व्हरता आनी पोरां काडटल्यांक विसोवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतोरें. अंतर्गीत स्तोत्र 84. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशान वसताली. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार्थान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलोवन येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. दुसरें वाचप. बाग्योन पेद्रूचे दुसरे चिटी वेलें वाचप. अवेसवर 3 वोळी 8 ते 14. भोव मोगाच्या बाबा भणीनो, ही एक वस्त तुमी कधीच विसरूंक फावो ना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन. कांय जाणां तो कालाव करता म्हूण सांगतीत, पूण सर्वेस्पर आपणे बासायलां ते पाळूंक कालाव करिना. तो तुमकां सोंसणीकायेन वागयता, कित्याक कोणाचेंच निसणटोण ताका नाका. सगल्यांनी आपली चाल बदल्लोली ताका जाय. सर्वेस्पराचो दीस एक चोर कसो येतलो. त्या दिसा मोळप गणगणान नाच जातलें.
सृश्टीचें दाटू उज्यान कोडोन वेतोलें, प्रितुमेचो आनी तातूंत आसलोल्या सोपटाचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मोळप आकटें जावन नाच जातलें आनी सृश्टीचें दाटू लासून खोडटलें, तो देवाचो दीस बेगीन पावूं म्हूण आशेन रावात. आनी सगळें हे भाशेन सोंपतलें म्हणटच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भक्तिवंत जावंक जाय. आमी नव्या मोळपाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयता, कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. थंय प्रमाणीकपण वचतलें. देखून भोव प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ते म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेळच्याक तांकता तितले उमेदीन, निश्कलंकपणान आनी गुन्यांवा विणें जिवंक वावरात. देवाचें उतोरें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खें मनशाकुल देवाचें थारोन पळयतलें. सर्वेस्पराक जय. शुभ वर्तमान. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पयलो आवेसवोर वळी 1-8. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान सुरू जाता. अशें इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा. पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटां. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो अरण्यांत आड्डोतल्याचो ताळो, सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. तर पातकांचें बोगसणें मेलचे खातीर जिवीत बदलणेचें स्नान परगटून आयलोलो जुवांव अरण्यांत दिश्टी पडलो. आख्खो जुदेचो प्रांत आनी जेरुसलेमाचो सगलो लोक भायर सरून ताचेशी वेतालो आनी आपलीं पातकां सांगून जॉर्दान नदीन ताच्या हातांतलें तें स्नान घेतालो. जुवांव उंटाचे लवेचे आंगावले न्हेसतालो आनी तोळ आनी रानवटी मोव खावन जियेतालो. भाशण करतना ताणें म्हटलें, म्हजे फाटल्यान म्हजेवण बोलवंत एकलो येता. सोरपोट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी.